Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलें. म्हाका सगळें घुमून आयलें. तेन्ना सर्वेस्परा, तांच्यो मांडण्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरता तसल्या विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें येवजितात तें हांव नकळो जालो. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया. जिव्या मनशांचे प्रितुमेवेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवांचो पर्यान आनीक उगडास उरचोच न्हय. असलीं तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा न्याय नितीन मनसुबी करताय. काळजा मोनांचो तूं ठाव घेताय. तर ह्या लोकांचो सूड घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हजे पाटीक लागलोल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निबार. नाजाल्यार शिवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके करतलो. तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. काळजान हांव प्रमाणीक आनी निरपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी. सर्वेस्परा, तूं मोनांचो आनी काळजांचो ठाव घेताय. तर पातक्यांच्या नश्टेपणांचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशाक थीर करून दवर. नितीवंत देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. देव म्हजो ढाल, तो म्हजी राखण करता. प्रमाणीक काळजाच्यांक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हळ्यार नितीवंत मनसुबीदार. रोखडोच ताचो राग चडना. सगळ्या वेळार तो भें दाखयता. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. जुवांवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू उलोयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हळें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हळें, होच तो अभिषिक्त. पूण हेरांनी म्हळें, अभिषिक्त गालिलियांतलो येवंक शकता. अभिषिक्त दाविदाचे संस्थींतलो आनी दाविदाच्या बेथलेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना? अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार परोम यादनिका आनी फारिजेवां चोरशीं परतून गेले. आनी तांकां म्हळें,
तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हळें, हो मनीस उलोयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिजेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिजेवांतल्या कोणे तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा? पूण हो लोक शास्त्राची वळख नासलोलो, पाड पडलोलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदी आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मुनसुबी करता जायत. तांणी म्हणलें, तुंय बी गालिलियाकार? चवकशी करून पळय आनी तुका कळोवन येतोलें की एकलोय प्रवादी गालिलियांतलो उपजो ना. ते आपआपल्या घरा परतले. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ताका उमटून काडुया. जेरेमियास 11:19. नियाळाक आदार. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवादी देवाक सांगता, बापा, लोक म्हजो जीव काडूंक सोदतात आनी सर्वेस्पोर तांचे सोबे कितें करतलो ह्या वाचपान जेरेमियासाक पळयता. आमी आमच्या जिवितांत कोणूय जेजूची बरी खबर परगोटीत जाल्यार खंयचे पदवेन करता तें आमकां जाणा जावंक जाय. कोणूय आमच्या वाड्यान वो गांवांत कितें बरें करता वो देवाक परगोडटा जाल्यार आमी म्हणटा, म्हाका देवशास्त्राची सगळी वळख आसा. तुमी नेणार गरीब तुमकां कांयच खबर ना. अशें करून आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी भावां भयणांक जिवेशी मारता. पूण देव सगळ्यांची काळजां मनां वळखता. हें आमी विसरचें न्हय. सगळ्यांक आपआपल्या कोरण्या प्रमाणे देव इनाम दितलो. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत लोक जेजू एक प्रवादी, क्रिस्त आनी हो मनीस उलोयला तशें कोणूच उलोवंक ना. कित्याक मुखेल यादीक आनी फारिजेव ताका ह्या संवसारांतलो उमटून काडूंक सोदताले, पूण तांच्यान तेन्ना जावंक ना. दयाळ बापा, आमच्या मनांत आनी काळजांत वायट आसा तें मागण्यांतल्यान उमटून काड म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थना करता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.